नमस्कार. गोमंतकीच्या साहित्य कार्यक्रमात तुमचं वेगवेगळं सद्याक साहित्यातलो एक जर सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आसलो जाल्यार तो आसतलो आमचे कोस्टल लायन. आनी कोस्टल लायनीचेर सद्याक आतां इतलें डिटोरेशन जाल्लें आसा, सगळे बोवाळ म्हणटात पूण एनवायरमेंट जाग्यार पडपाचें कांयच काम जायना. आनीक हे कित्याक लागून जाता, कितें आतां हाजेर वेगवेगळे लोक वेगवेगळे तरेन आपली प्रतिक्रिया करतात. पूण एक आसा की सद्याक हो आतां कोस्टल बँड सांबाळून दवरपाक जाय हाची जाणीव जाल्ल्यान कितलेशेच लोकल्स फुडें येवपाक जाय. तातूंतलो भितर एक वरण घालें वरण योगा वरण तुका हे हांवें म्हाका दिसता की तुका हांवें 4th टायम हांवें इन्वायटेड यू इन दीस शो. जायना कित्याक ओन्ली बिकॉज मेन म्हणजे वरणाचे एक ती वळख करून दिवपाची गरज जाय की फ्रॉम आवडटलें काय ना म्हणटा खबर ना, बट ही इज फ्रॉम द ग्रेट आलेबॉफ फॅमिली. He came from that family, so everybody knows him. And not only because of Alemo म्हणून न्ही, वरणाने जे आपल्या मे बी ऑन आमचे स्पोर्ट्साचे आमचे फुटबॉल फुडें व्हरपाक ताणें केल्लें काम आसूं किंवा ताजो सोशल वर्क आसूं किंवा ताणें एनवायरमेंट प्रोटेक्शना खातीर केल्लें काम आसूं, ताका लागून ताका लागून वरण पयलो हे आमचे शो येवकार. आनी म्हाका एक रिसेंटली एक इशू काडिल्लो दॅट इज वॉटर ऑफ रिसोर्सीस. You are saying that around 40 crores scam जाल्ले आहा. So कितें एक्झॅक्टली कितें जाता? पयले सद्या तुका काणदांतल्यान हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी म्हाका तुगे स्टुडियोन निमंत्रण केलां म्हणून. आनी आय वॉन्ट टू विश एवरीवन अ गूड डे. तुवें जे भाशेन म्हणलां WRDचे आनी हांवें कायद्या प्रमाणे हांवें हेजेर चवकशी केल्या. I have gone to the department, I have filed an RTI. म्हाका डिपार्टमेंटान सगल्यो पेपर डॉक्युमेंट दिले नाय. कित्याक हांवें आमकां म्हाका आमगे टीम आहा मुजबाराक आहाय आमकां सगळ्या खबर आहा की एक कोडी WRD खूंय काम केलां ते WRD. आनी जे भाशेन आमी तेजी चवकशी केल्या, आमी आमचे खुद इन्क्वायरी इन्वेस्टिगेशन आमी कोताय ते भाशेन वी हॅव कम टू नो देयर approximately around 40 crore plus. It also it can be because they have not given me all the documents. The corruption is to that level of WRD. कितें जाता तूं जर तो WRD चो पळयल्यार विदाउट टेंडर जायती कामां जाले. इट कॅन नॉट हॅपन टेंडर नासतना. तुवें आतां उणे लास्ट कपल ऑफ इयर्स चोयल्यार WRD 4-5 कॉन्ट्रॅक्टराक कामां मेळटाय आनी कोणा मेळना कॉन्ट्रॅक्ट. आनी एक पॉइंट चोवपाक गेल्यार तुगेले ऑफिसर जे आहाय पयरू तेमी एक ज्युनियर इंजिनियर ट्रान्सफर मारला. हांवें जे स्टार्ट कोतरी ट्रान्सफर कित्याक मारला कित्याक तांकां खबर आहा कित्याक सॉल्व जालें. ऑफिसरांक खूब खबर आहा धाकटे स्मॉल एंड बाय पनिशिंग एन एंड यू वोंट गेट रीच नोवेयर. What type of jobs are going on there? What type of corruption is going on? I'm telling you, as I said, for example, Kolwa Creek. Okay. Kolwa Creek पिछले 2-2.5 वर्षांनी करोडांनी पैसे मेळ्ळे. आयज तुवें सांगता डिसिल्डिंग क्लिनिंग सगळे दवरतूं. आनी तूं आयज जर तर इंटरव्यू काबार जाता तूं मुजे बरें येयलो कोलवा क्रिका कडेन रुपयाचें काम जालें त्या भाशेन दिसता कोलवा क्रिकाचो. आतां पळय तूं इफ यू नो अबाउट जर तर तूं एक कॉन्ट्रॅक्टर तुवें एक टेंडर जर तर हें केलो अप्लाय केलो कोड केलो आनी तुवें कोड जर तर 20% सकयला ते 5% कंटिंजन्सी आसता. ते 5% कंटिंजन्सी WRD हांव जर तर WRD हांव एक मेन हांवें ते साल्वार करून दवरप कित्याक ते पयशे मुगे न्हू ते लोकांक पयशे कंटिंजन्सी इव्हेंच्युअल कितें आयज जाल्यार इट कॅन बी यूज्ड एज अ टेम्पररी एडवांस. आंता एक 10 दीस पयले टेम्पररी एडवांस म्हणून देखून ते 90,000 नुसार कोताय. पयर आतां 10,000 90,000 ते कितें कोताय 90,000 तुजे 10,000 काम कोताय 90,000 ऑफ WRD ऑफिसर घेवन वयता. हे हांव बिश्ते उलयना हे सगळे इन्वेस्टिगेशन कोण आहे चौकशी करून सांगला ते इतले भियोनाय. मुगे जर तर आतां तुका फोन दाखयलो म्हजो हांव इक्सो म्हणून तुका फोन दाखयलो हांवें पयर एक स्टेटमेंट घालो कॉन्ट्रॅक्टर तुगेलो एगे नाव काडा इलो गिब्सन मिरांडा तेगे नाव काडा हांव नाव काड सांगता तेगेले
मुगे प्रेस जातली तेगेले 10 मिस कॉल आयले म्हाका ओके हांवें काडना पळयता कित्याक मारले तुमी म्हाका फोन वॉरन आलेमा म्हणटा तो सेला ना तेन्ना सेला आसपाना आय नॉट फॉर सेल ते हांवें दाखोवन दिला WRD चे कितल्योश्यो काम करता डिसिलिंग हांव न्हू प्रायवेट डिसिलिंग काम करता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक विलेजी एक जर हांवें पयर तूं येयला हेराल्डाचे फ्रंट पेजाचेर येयला गोवनाचेर येयला पयर आमी एक हिंगा बेनावलीम मंदिर आमी एक काम केला स्प्रिंग मेळ्ळा आमकां सगळे थिंगाचे ओडील लोक 60 प्लस ते सगळे मुजगोर येयले बरें नामतो थिंगा आमी भुरगीं आसतना हे आतां 40 वर्स पयले भुरगीं आसतना आमी थिंगा न्हांवताले सगळे आमी तेजी हिस्ट्री सांगिल्ली म्हाका ती हांवें एक मशीन हाडल्या ते ट्रेलराचेर तो मशीन हाडपा म्हाका 50,000 पडले हांवें काम केलें मॅक्सिमम 75,000 पडले तीच काम तुवें WRD सांगपाक गेले आनी तीच काम ते 5-6 लाख कोटेशन करतले अरे कित्याक पयशे कोणाले रे ते पयशे तुगेले म्हणटले हांव जनताले पयशे येता ते पयशे कोटेशन कितें जाता आनी हो जो मनीस जो अप्रिसियो डिकॉस्टा म्हणटा तो तेका नांव कोण कितें सांगता एका जो ट्रान्सफर मारला तेका पर्वरी हेड ऑफ मार्केट डिपार्टमेंटान ट्रान्सफर मारला सगळे तुगे कोटेशन सगळे तुगेले टेंडराचे प्रोसिजर सगळे काडटा तो हे 2 वर्सां कितले वर्सांचे कितले व्हडलो घोटाळा WRD चो गव्हर्नमेंट WRD मिनिस्टर WRD डिपार्टमेंट the entire government of Goa is blamed I हे सगळे हांव तुका फोटोमान हे सगळे हांवें फ्रॉम द टॉप मोस्ट सगळे हांवें टाकून दिला हांव बिस्तो उलयना आनी हांव बिस्तो उलयता जाल्यार पेपर तुमी जर्नलिस्ट हे घालपाचे न्हू इट्स अ व्हेरी सिरियस करप्शन इट्स अ ह्यूज स्कॅम we need to save this money because this money is taxpayers money and it's a very serious you go anywhere in Benaulim constituency and this is one Benaulim constituency you imagine the remaining 39 constituency under tu khobara tugele prime minister ale ek initiative घेतले ते सगळे पुढे एक एक विलेज ते मी ते पोतोळे रियुनाइटेड केले आणि तुगेले फ्लॅग गायले आपले इंडिया फ्लॅग तिंगा ते रेड ऑक्साइड म्हणून गायला ते हातूर आणि आमगे थिंगा आमगेले रिस्पेक्टेड आमगे फ्लॅग गाताय थिंगा आमी इट्स समथिंग टू बी व्हेरी प्राउड ऑफ तू थिंगा एक एक गावचे एक एक थिंगा एक एक जाग्यार तो तांबडो कलर आहा जाल्यार चोयतू हांव न्हू इतलो मायन्यूटान हांव चोयता मुगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे काळजा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तो लोक मुगे काळजाचो म्हाका आयज खूंय वचो नाका एक 1.5 वर्स वचपा पडत आतां म्हाका एक एक मनशागे फोन येता वर त्रास जाता करप्शन जाता डिसिलिंग तेच लागून आयज ते म्हाका फोन मारताय म्हाका हँडल करून सोदताय ते WRD हांव हँडल जावपाचो सेला ना ओके हे अच्छा then you have your own panchayat right you have your own MLA right बाकीचे why they are the if corruption जाता दिश्टी पडटा जाल्यार हे जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात ते कित्याक लागून see you have to ask them I'm not here to answer on behalf of anyone okay I as an individual I am a educated person I have learned about this are they failing 100% if they were not failing I would not have ripped into this issue सगळे तुगे थिंग आमदारान काडप न्हू पंचायतीन काडपा जाय केले पंचायतीन काडप आमदारान काडप दाबून पुंगे कितें प्रश्न कित्या जाता तुगे तुजे जर कोणाकडे आग आहा तेन्ना तुका तो ऑफिसर भिरांत नासतना तो ऑफिसर करप्शन करतलो तो म्हणल्यार सम few contractors चार ते पिछले 2.5-3 years बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी 500 कॉन्ट्रॅक्टर आता मेळटाय ते कोणामुळे ते लोकां खबर आहा हांव म्हाका नांव काडूं नाका नांव काडना लोक जाला कित्याक लोकांक सगळें खबर आहा कितें चलतालें तूं आतां चोय हांव तुका एक धाकटें एग्जांपल दिता रिवर्स जालें आमगे माय साश्टीची माय आमकां रिवर्स जाला काल कितें जालें आमकां सगळ्याक दुखून आमकां सारके घरांत उदक मेळना it's not only benefiting the humans but it is also benefiting the ecology the biodiversity सॉंग इन पयले हांवें एक स्क्रॅप यार्ड सील केला तूं कुडाचा आमी गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा बियान ते गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर येला सुशांत बाबू मुजबारा आमी सगळे कडेन चौकशी केली
एक स्क्रॅपयार्डाचे 3 सब स्क्रॅपयार्ड आहे. ओके. तितून दोग जाण आंध्राचे, एकलो यूपीचो. म्हाका एकलो सायडीक आसता तुगे मराठ विषय ब्रेकिंग इतले तेंगे घाट्स आहे म्हाका थिंगा ऑन ग्राउंड. मागीर थिंगसून ते तुगेले ते एका ऑफिसराक घेवन हाडण्यासाठी दिवस आला तो ते सारखे तोंडान गेल्ले आमी. इतलो व्हडलो पायप उणें कोण कोणी 15 मेत्रां पायप तो पायप आमी फोडो सोगलो मरे हळशीक मरे आनी ते हळशीक दिवस आला वयता. आनी थिंगा एक 1.5 वर्स पयले दोग जाणा जुरामेन गेले रिवर्स कोण हांव फकाय तुम्ही गव्हर्नमेंट तो म्हणतो देवाक डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हा वायफाय करून ओके काय नाही वन पायप ना म्हाका तुका वॉच क्वेश्चन जाता मातशें पॉलिटिकली बिकॉज दॅट कोणाक जे स्क्रायप बंद केलो हय सिन्स ही इज सामको सपोर्टर ऑफ लोकल एमएलए ताका लागून because of that you have taken the revenge. ना revenge ना सो म्हाका पर्सनल कोणाचे कांयच ना. तुम्हाला बाहेर सॉल्व बाहेर येना तुगे स्टुडिओ बाहेर तो तुमगेले कली गेले हांव एकलो भोंवता गाडी म्हाका ड्रायव्हर बी लागना. हांव यंग 38 years old I'm young I can drive by myself. I'm a very straightforward guy. म्हाका कोणाचे पर्सनली हांवें केन्ना तुमगे हिस्ट्रीचे पर्सनली तोखणाय केले ना आनी म्हाका करपाची नाका म्हाका रायट ना कोणाची तोखणाय करपाक पर्सनल. पॉलिटिकली हांवें डे वनसून सांगितला आय विल बी अ कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन कन्स्ट्रक्टिव्ह नथिंग एल्स. सो व्हेन आय स्पोक ऑन रिव्हर्सल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुका आनी म्हाका न्हू आमगे फुडले पिढ्याक इट्स इम्पॉर्टंट. तुका आनी म्हाका सगळे लॉज गोंयकार आमगे पळय ते रिपब्लीक डे जाला प्रायम मिनिस्टरागे थिंगसून इन रिव्हर्सला उदक घेवन गेले केसली उदक कितें म्हण रिप्रेझेंट करता आमी गोंयांत कितें म्हण दाखयता आमी दिल्ली हो उदक हे उदक ते काळे ते उदक काळे सारखे पोल्युशन तिंगाच काढा ताणी पुढे मुखार व्हडली रिव्हर जाला तिका मुखार काडपाक जाता. आणि तू म्हाका सांग तेच तोच मनीस म्हणटा तो गोंयकार न्हू तेका सोडया. अरे तू गोंयकार म्हणल्यार तू गोंयांत काबार करता आनी आमी कितकोन वोग रावपा रे. तुवें तेगे इंटरव्यू चोयल्यार तो म्हणटा तो लोकल न्हू तो आनी कितल्या वर्सांची कोता म्हणजे तेका सांबाळप तू हय तेका सांबाळप म्हणटा कित्याक सांबाळप तो जर तर इलिगल कोता तू ते इलिगल बंद कर. हांवें ते सिलिगल म्हूण मुच लागून मुचपाचो थिंगा ते शेतकार सगळे हॅपी आयस सगळे ए टू झेड. आणि स्क्रॅप यार्ड कोताय कोण यूपीचो आंध्राचो फोटमादा तो कोण आहा तो तुगेलो नाव कळना म्हाका फोटमादा कित्याक तो कित म्हूण तो स्क्रॅप यार्ड एक गोंयकार चलय तो स्क्रॅप यार्ड सब कॉन्ट्रॅक्ट केलो आहा. एकलो आंध्रा एकलो यूपी आहा फायल कोणाके जाता. आनी सामको इश्यू जो गोमंतकान even highlight केला तो म्हणजे ते cutting of sand dunes. Right. आणि these are sand dunes are cut by the hoteliers. Right. Issue को demand पडे. Right. आमचे कलेक्टराक थंय इंटरव्यू जावचे पडले तुवें केलो इवन जुडीत इंटरव्यू इल्ले ताका लागून ताणे फाटल्यान मागीर बायोडायव्हर्सिटीचे येवन सगळे पळयले. सो आतां ताणे फाटल्यान तांकां सांगलें रिस्टोर कर म्हणून कितें जालें बी आहा ना काय जालें ना. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जेव्हा तो सरकार तो चलता न्हू सारको करप सारको अंधा कानून बी चलता हिंगा. आनी गव्हर्नमेंट तो वर्ल्ड व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आला आमगे गांवांत वार्के गांवांत तो टुर्नामेंट आहा म्हूण 10 मेत्रा वर्ल्ड सँडीन दाखयलो आमगेलो एकूण जायते दाखयले थिंगा. आनी सांगप कितें इतलो डेव्हलपमेंट जातलो इतलो एम्प्लॉयमेंट जातलो म्हाका दिसता 4-5 दिसा कितलो टुर्नामेंट जाला 7 करोडा मायज थिंगा पयशे उडयले रुपया फायदो जालो ना कोणाक. वार्के गांवां सोड बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक कोणाक फायदो जालो ना. एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जाला. इवन म्हाका दिसता ते कोणाक ते प्लेयर्स आनी तांकां टॅक्सी बसून म्हाका दिसता अरे कोणा एक्चुअली आमगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी वार्क्या लोकांक एम्प्लॉय केला थिंग बार देखून दिले ते बोलते मनशा दिला. अरे आमगे कितलो अनएम्प्लॉयड लोक आहा तेमकां दिवन तुमी स्टॉल घालपा
जेवणा स्टॉल हेड स्टॉल उदका स्टॉल कितें कोणाक कांय दिना तेची हिस्ट्री काड तूं मागीर हांवें तो काडलो तो आमचो सरकार आतां इतलो अंधा कानून आनी इतलो वायट आनी करा मागीर कोण म्हणपाक लागलो रिस्टोर कर अरे सँड्यून रिस्टोर करूं जायना तो रिस्टोर करूं जायना मेडिटेशन कशें करता कितलो कसलो ते देवाक एक देण आमकां गोंयकारांक आनी सँड्यून म्हणटा आज ते so hundreds of years so hundreds of years you cannot restore what we can do is that we can do a lot of plantation cashew plantation कितले वेगळे वेगळे plantation कोण माहिती आपशी जाता येते if we have the blessing of the almighty but you cannot come and say I will restore but there are people on record आहे हिंगा थोडे सोशल मीडियाचे हे रेकॉर्डाचे थिंग सांगताय की आम रिस्टोर करता अरे कोण रिस्टोर करता site has been inspected by the biodiversity yes then what nothing has been done I'm telling you nothing has been done तुगेले सँड्यूनाचे काय जालना तुगेले रिवर सालाचे काय जालना तुगेले क्रिकाचे कोलवा क्रिक वार्का क्रिका पहिले दोन हॉटेल आहे जुरी हा महिंद्रा दोन्ही हॉटेल अंडरग्राउंड पाईप आहे सुवेज छोटे आणि पोल्युशन गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते गेला रे सगळे मेजरमेंट गेला उदक बरें आहे म्हणते आम्ही तू आधी काय तुझे उदक बरें झालं आज केसो काय ना ऑफिसर इतलो करप्ट गव्हर्नमेंट भ्रष्टाचाराचो even the pollution control board also not taking the cognizance of the see they come they do inspection कित बरोयताय वयताय आता हे तुगे कोलवा क्रिकाचे आम 2022 सान उलयता वार्का क्रिकाचे उलयता रिवर सालाचे कितले you know very important these are not political topics this is something to do with our environment main तुका हांगा इन्वाइट करपाक तो आलेमा म्हणून you are invited you because you are doing environmental I'm grateful that you have actually said that and I thank you for saying that but you know Sushant this is a long fight this is not a small fight quite small distance fight I will fight till the end to protect my environment I'm a young educated guy I know what it is to how to go forward with even with the paperwork which departments to go forward I am in fact in enas to koilo SP medpa gello SP na I WRB I the anti corruption bureau तुगे vigilance तुगे लोकयुक्तान तुका आमका लॉज दिसपा जाय गोंयकार म्हणून अजून लोकयुक्ता आमका एक हे ना ज्या आम जुईस दिलना अपॉइंट केलना आता एसपी जर 15 दिसांनी जे काही कारवाई कोना डब्ल्यूआरडीचे I will go to the first class magistrate and I will tell them to put an FIR these people officer are they have to be punished बिरान दिपा जाई एमचे किते एमका मरे सोदा हाटले सो कोण सांभाळटा कोण बिरान तू नाव घेना but everybody knows that you are pointing where they and he's vocal about the environment right so ताणे तो हे करून ताणे ते रिसर्च सँडल्स कट करतले की जाना आडून तो म्हणला गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी ना हे ना एक म्हणायचं whether you are MLA is concerned about the environment of your constituency zero the concern is absolutely zero it is just propaganda बीसते आण मारे फोटो मारो आय ते वार्का आय सेंडियन इशू काढो ती आयकाय ना कोणी जालो तू आन थिंग संग वार्का गाव थिंगा लोकांक म्हाका पयलो आय कोणजे गाड करत हांव गेलो थिंगा हांव थिंगा वचोन आनी सगळे थिंग पयले आमी थिंगसन फोन मारले रिक्वायर्ड डिपार्टमेंटाक आनी आमी सांगले की आमको सेंडियनाचे तुमी कितें कोले अरे 10 मेत्रा मायज ऑल्ड सेंडियन का करो दुसरे दिसतो येता थिंगा आनी सांगता की हांव रिस्टोर करता अरे तू आता एक आमदार तुका सँड्यून रिस्टोर करू जाता कोणा पिश काढ तू देवाच्या घरून जात ना एक दिसा ओय एक दिसा भितर देवाच्या घरून जात ना एक दिसा भितर आम जी टास्क कुसात आमको जावपा ना तो रिस्टोर करू ना इवन नेचरल उस क्या जाल्यार जावपा ना सँड्यून साठी एक 100-150 वर्सां हे जाऊ ते सॅन्ड एक्युमुलेट जाऊन सँड्यून सर आणि तो रिस्टोर करतो ऑन रेकॉर्ड हा तो ते यूट्यूबचे गेले मेटले ते रिकॉर्ड ते
ते जाल्यार मागीर आमगे मडगोचो एका देवाक उलयत ते घेवन हिंग रिवर्स जाला बरे वचून जुरामेंत गेले रिवर्स सालवार कोता म्हणून केसलो जुरामेंत फकाण मध्ये तो रिवर्स जाला तो स्क्रॅप यार्डिंग आसा तो तेगे पियेलो तो तेगे व्हिडिओ आहे ते घेवन ते असेंब्ली भायर सोडतो तेजे कित्याक ते रिपोर्टरान विचारल्यार तूं तेजे कित्याक उलयना तो गोंयकार न्हू तो कितले वर्स चलयता ते कास दी म्हणजे रिवर्स काबार कराय कितें हें फकाणां जोरी तर तूं गव्हर्मेंट भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटा तुका गव्हर्मेंट सांबाळटा तू टेन्शन ना तू जाय तितलो चोरपूर जेली गॅस सोपणा तू वॉशिंग मशीन घालता तू भायर सोडला हेच चलता हिंगा बांदोडकर मनी उतर म्हण तू भाऊसाहेब बांदोडकर म्हण तू सरकाराक तू साफ मनीस भिरांत तो नाला तुगेले बी थिंगा आहा ते गव्हर्मेंटाक भितर हँडिंग ग्लाव्स सगळे हँडिंग ग्लाव्स गव्हर्मेंट म्हणटा तो सारको करप्ट गव्हर्मेंट कोण करप्ट नाही गव्हर्मेंटाक तू सांग सगळे करप्ट फ्रॉम द टॉप म्हण तुका एक सगळे वयर कदलाचे बसून हा टिल डाऊन ते सगळे इतले करप्ट तू सोय लॉज मरे आमकां म्हाका दिल्ली फ्रेंड फोन मारता तुमगे दिल्लीचे वर यू आर रिपब्लिक डे अरे हिंगा तू आमगे रिवर जाल गाणी उदो होता हितून थिंगा आनी हांव असो ओके वरून कितें जालें आय नो यू सिन्स तुम्हाला भुरगेपणा इस्कॉलांनी बी सगळं होता ताका लागून म्हणटा एट वन टाइम यू वर द स्ट्रॉंग सपोर्टर ऑफ चर्चिल यूर अंकल then चर्चिक कितें म्हणते इवन एक्झिक्यूट करपाक तूं आसतालो आनी कितें सांगलें तें काम करपाक तूं आसतालो सगळे करून आसतालो तूं चड आसतालो एकदम आफ्टर 20 कितें जालें की तूं ताजे पयलीं वरून म्हणटा आवाज नाशिल्लो पण वरून म्हणटा तोंड भरून सगळें वगळलें अकस्मात आफ्टर 20 सगळे इश्यूज आवाज अकस्मात काडपाक लागलो कित्याक चर्चिल अंकल तो मुगे पायगे भाव आमगे घरचो व्हडलो सिनियर आय हॅव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड दैट रिस्पेक्ट इज ऑलवेज देयर केन्ना चिंतनाका तो रिस्पेक्ट ना तो रिस्पेक्ट सद्दां आसलोलो आहा आनी हांव मोर पासो तो रिस्पेक्ट आसलो आनी पॉलिटिकल जाना मुगे क्वेश्चन जाते अप टू 2020 बसून वरून आल्यार म्हणटा तोंड भरलो आफ्टर दॅट म्हाका हांव सद्दां सोशल वर्कांत आज पयलीं हांव कॉलेज टायमीचो ना सोशल वर्कर हांव कॉलेज टायमी RMS दामोदर कॉलेज हांव GS ओके हांव त्या टायमीचो सोशल वर्कर आनी हांव करीत आसलोलो हे आमकां इंस्टाग्राम फेसबुक आनी दिले ओके आनी मुगे फ्रेंड फुडें व्हरून तूं इतलो कोता लोकांनी कोण दी कोत म्हूण तूं लोकां पासत सो ते लागून ते मुगे कोण आहाय ते म्हाका पयल्या कितें त्रास जाले तुवें मुगे फोना गेले आयज सकाळीं म्हाका एकल्यान फोन मारला व्हरून मुगे माय बोलना बांबोला मास्क अपडेट दी म्हाका बांबोल फोन मान अपडेट दिवपाक त्या स्टुडंटाक जाय कॉल येता ओवर यू नो ओवर सो यू आर दिस promotion of footballs they're giving jerseys to the young players that is summer camp yeah it is not related to any political no see I'll tell you very honestly म्हाका लोक बरो सपोर्ट करता आनी लोकांक सपोर्टाचे हांव तेजे मागीर म्हाका एक एनर्जी मेळटा म्हाका आतां हांव दोन अडेच वर्साचे हे आतां तूं मुखार येता थोड्या मुखार पूण तेज्या पयलीं मुगे जायत काम चालू आहाय इट्स नॉट एट इट्स ओवरनाइट एंड दीस समर कॅम्प्स is one of the best summer camps not only in South Goa in entire Goa the first year we had 125 children last year we had 425 children now when I was entering you must have heard I was talking to the coaches this year we are expecting more than 500 children वयजे खर्चो चड हांव ₹1 कोणाक स्पॉन्सर येना हे मुगे खासदारचे पयले हार्ड वर्क यू नो एक जण देवा बंद उडोवपाक गेलो मुगे समर कॅम्प बंद उडोवपाक गेले मुगेले हेल्थ कॅम्प बंद उडोवपाक गेले म्हाका ग्रावंड दिवपाक सोदना जाले पूण तूं जर तर कॉन्शियसान बरे मनान कोता बरें देव आसता आनी बंद उडोवपाक कितें लागीचे चड लागीचे कोण बंद उडयता कोण तेजे उलोवपाक नाका म्हाका पूण about this I have a lot of respect for all the elders of my family and how comes where if ever they need me
I'm always there. तू मस्त ऑफिसर तू आज दिसता म्हाका तू मुगे कॉलेजी वचपाचो हांव तुगे कॉलेजी तू चड हें करता ताका लागून तुका स्ट्रेट क्वेश्चन जाता एक तेंपार चर्चिल आलेलो म्हणटा तो ही वॉज चर्चिल लागीं उदक जालें बाणावले सगळें जालें चर्चिल म्हण तूं आतां एमएलए ना एमएलए आयला दोग जाण हे आसतना दोग जाण चर्चिल आहा अजुनूय इवन ही इज नॉट हे आमचा एमएलए बट ही स्टील having power to उतराक अजुनूय ताका हे आहा मान आहा आल्या हो आसता गेलो पण तो वेळगे आहा कितले आसा तो लोक कितें हे दोग जाण Then we lock up my sarap no how on ground. मुगे हे दोग जाण आहा ते लोकांक गेले जे हे आहा फुलफिल करपाक शकना दिसता तुका कितें जालें तशें दिसता न्हू कित्याक चोय आतां ऑन ग्राउंड 24/7 हांव लोकां बारा तूं खुंयचे खंयचे वच बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तूं म्हाका फोन मारलो तुवें न्हू हांव जर तर बोगलेर आहा हांव थिंग 5 मिनटां भितर पावता हांव पावना आय एम नॉट गोईंग देयर टू फॉर यू टू फील लायक यू नो दॅट आय कम टू रिमूव अ फोटो हांव वचून फोटो माना दुसऱ्या भाशेन ऑजान गेले टाकून हाडले तो कॅमेरामॅन येता आमगे कॅमेरामॅन बी कोण ना हांव काम करता थोडे पयलीं सांगता हांव वचपा मातसो होय तेच पूण म्हाका हांव तेसो ना हांव काम करपा जाय हांव पयलींसून काम करीत आहाय I want to work for the betterment and upliftment of the constituency. We are talking about the जिल्हा पंचायत इलेक्शन आणि फाटल्यान 2027 गेले वचपाक म्हणजे असेंब्ली इलेक्शन Do you have any plans to contest or हे आसा काम See, MP election मरे member of parliament election आयज पयली फावट सांगलो तुका हांवें केन्ना मिडिया सांगिल्लें हांवें काँग्रेसा ओपनली सपोर्ट केला रोखताना हांव काँग्रेस ते कोणे काडूंक जायना कोणू आसली तो जर तर म्हणजे कितले उलय हांव रोखतान काँग्रेस म्हाका जाय तो प्रेशर येयलो परंतु भितरल्यान हांव काम करूं हांवें ओपन ऑरार काम केलां थोडे बीजेपीचे लिडर देखून येयले म्हगे फ्लॅटा सकयल हांवें कॅमेरा बंद जालो तुका नांव सांगता कोण येयले ते येयल्ले बॅग घेवन म्हणलें ते येयले आनी ते पुतून दिले म्हणलें बाबा म्हाका नाका हे पयशे त्याच दिसा इवनिंग आमकां स्टेटमेंट घाला आमी सगळ्यांनी गिर्याक बाबा अंद मारपाक जिखूय नाडू जाय म्हणून हांव सांगनासतना अनइन्वायटेड हांव बाणाल मिटिंगाक गेला काँग्रेसाचो फ्रंट रोवा बसलो फ्रंट रोवाचेर बसून हांवें गेले सगळ्यांक हांव म्हाका नाका स्टेजीचेर हांव आलोलो आनी म्हाका इन्वायट केलें ना हांव गेला होय पूण ना म्हाका तें कितें आमी ते टायम कितें आमी आमगे गोंय सांबाळपा जाय न्हू त्या टायमार हे धाकटे चिंतू जायना इन्वायट केला ते चिंतू जाय आमी विर्यात बाबा हांदो मारलो हेसोलो आनी दिसते थोडे जाण घेताय तेजे की तेमी सपोर्ट केल्यार काँग्रेसा हाडपाक लिडरान हाडना विर्यात बाबा जिखून लोकांक जिखून हाडला आम आदमी पार्टीचे की आम आदमी पार्टी काँग्रेस बरोबर नाशिल्ली ते फकाणा रे तेंगे बोस म्हूण सांग बरें आतां ह्यान कितें काँग्रेसाक पांय कोपाय येता ते अलायन्स और आतां बोस कापोसतात उतर म्हणटा तेगे कोणाच्यान जापून येता कापोसतात डिक्लेअर जावं मरे तुमी विदाउट अलायन्स एक जाण तो काँग्रेस म्हणटा ती जेन्ना आमगेले निखील त्याचे आलेमांव डिफीट केलो इन 2000 पयलींच्या 2002 आयज फाटल्यान अजुनूय बाणावले काँग्रेस येवना See, there's always a right time and the right place to be at. This time in Benalim constituency, a secular flag will rise. Secular flag. ती बीजेपी की बी टीम मरे ती सगळे खबर मरे तेका भाऊ साहब भंडोरे तेका मोडबा पळयलो मरे तू कितले करप्शन चलता आमगेले बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी बांडोडकर उतर कोण तो पयशे काडीना आमगेले तुगेले आमगेले टॅक्स पे घाले whether you are interested in this Jilla Panchayat election to contest or you have any plans to contest in 2027? See, I have said if people want me to contest in 2027, I will contest.
बट आय विल नॉट कॉन्टेस्ट इंडिपेंडंट म्हणतो वरून केन्ना बसतो ना कित्याक म्हाका वोट फोडपा बसपा नाका हांव बसल्या जिखपा बसतलो आनी हांव बसल्या सेक्युलर पार्टीचेर बसतलो व्हेरी सिंपल अनेक वरून कितें जालें हांव हो क्वेश्चन विचारता अनेक क्वेश्चन ह्या कारणान चर्चा जाल्या म्हाका सांगला की 2027 if health permits I will contest from Benami. If I am not contesting, then either my son Savio or my daughter Valanka will contest from Benami. So, there is a round there. Benami to Gustalo. Firstly, I always pray. हांव म्हज्या सकाळी उठून रोजार करता आनी हांव मिसो वयता सकाळी गोयला वयता पोणेसा I pray that my uncle's health always remains strong. He's a big man, big size man, but the bodies are strong and I always pray for his health. Even today, for my uncle and auntie's health, I always pray. The rest goes to my other uncles and aunties also. सगळ्यांक हेल्थ लागून सदां मागता. दुसरें तुगे क्वेश्चनाचेर येते आमी एक डेमोक्रेटिक कंट्री रावले. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री. तुका आनी म्हाका कोणें फोर्स करूं जायना कोणाक आमी फोर्स करूं जायना. कोण बसता तें बसली सगळ्यांक रायट आहा बसपाक. हांव 2027 बसल्या सेक्युलर पार्टीचेर बसतलो आनी होकोच लोकांक जाय जाल्यार बसतलो. हांव म्हणजे हांव असो आय विल नॉट फोर्स माय सेल्फ ऑन पीपल. लोकांक जाय जाल्यार हांव बसतलो. सो जर लोकांक जाय मागीर हांव बसतलो. सो देन ह्या वटेन लोकांक जाय त्या वटेन चर्चिलाक जाय. सो then in 2027, in 2027, will it be a fight between Alema versus Alema? See, you're taking it in a wrong thing. It's not about Alema, it's about Goa. Okay. I am in touch with very senior Congress leaders of Goa. Okay. I feel, although you've not asked me this, I'm telling you, I feel Vijay Sardesai and Congress have to come together to save Goa. I look up to Vijay Babu. Sir, this although without you telling me this, I'm telling you this. Yeah. This is the sentiment of the youth of today. And sentiment of the need of the hour. Vijay Babu and the Congress party have to come together to save Goa. It's very important, Sushanta. Yeah. Very important. With regard to all your questions, it is Alema. These are all very small. This is dot dunaka. हे आलेमा वालेमा म्हणते फकाणा आमी गोंय सांबाळपाक वचपा जाय आनी आमी जर गोंय सांबाळपाक वयताय जाल्यार एज स्टेज थोडी सॅक्रिफायस करूंक पडटली आमकां. कळ्ळें न्हू म्हाका सॅक्रिफायस करपाची आदत जाल तेदोसो ना. पांय मुगे मेला 3 वर्सां आसतना 19 आसतना माय सोंपून गेली. म्हाका दूख आहा की म्हाका दूख पडटी मरे आनी मुगे दोगांयक भावाक दूख पडटी मरे. आलेमा फॅमिली कोणाक पडपाचें ना केन्ना पडपाचें ना. And think down stroke and going stroke over. How to सांगता? Don't, you are a very senior journalist and people respect you a lot. Don't take this Alema. Think about the bigger picture. Think about Goa today. And it is important, as you said, Vijay sir and Congress have to come together and irrespective of who is the candidate in 2027 of Benalin, I as Warren Alema will support. If I get an opportunity to contest, I will contest if they give me that opportunity. If they don't give me that opportunity, I will support. But I will support a secular party because it's the need of the hour to protect our Goa. So, या ठिकाणी आम्ही पक्षाला सभेतात एक म्हणतात ते वर्णन सांगतो आणि आम्ही या आमच्या प्रोग्रामाचे सदस्य आहेत. तो आमचं लास्ट इयर should be Goa. Goa. आमगेले गोंय सांगपाक लागून सगळ्यांनी एकठांय जाव. आमी सदांच ह्या आमच्या प्रोग्राम मांडिल्ले आसा आनी कशें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांकूच बरें दिसतलें कारण आमचें गोंय उरपाक जाय आमकां गोंया हातांतल्यान भायर वचपाक लागना. सो तें उरतलें काय हे सगळे सेक्युलर फोर्सीस किंवा हे सगळे एकठांय येवन हे इलेक्शन लडोवपाक जाय अशें दिसता. सो 2027 कितें जातलें तें ताज्या पयलीं I will congratulate you for
whatever you are doing Thank to you. save the environment, Yes. because it is Yes, also a need of the our that coast जर आमकां सारवा जावं जाल्यार गोंय बुडटलें. Yes, sir. Sir. हे सगळ्यांक लक्षात दवरपाक जाय. Yes. आनीक बाकीचे जे कोण आनीक कोण आहा तांणी हे लक्षात दवरून हें काम पळयतात आनी म्हणटात आनी फाटरवास कालांतर. Thank you. Thank you, Susan. Thank you for having me आनी here. आमगे सगळे जे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं, पळयता वाचून म्हणटात ते.